आयतारा दिवचलीच्या रोटरी क्लबान म्हार्दोळकर हॉस्पिटलाच्या जोडपालवान दिवचली रक्तदान शिबीर आयोजित केल्ले। आपतकाळार गरजेवंतांक आदार मेळचो म्हण हो कॅम्प आयोजित केल्लो। आरडीएक्स खातीर दिवचलीच्यान चंद्रू मांद्रेकार। आम्ही आज in association with Mardolkar Hospital, we are organizing our first blood donation camp along with Azil Hospital, Mapsa. And this is the first of series of camp that we have thought of organizing this year. In this camp, we will be collecting 25 units of blood. आणि आमकां अशें दिसून आयलां की पेशंटांक हॉस्पिटलांक चडशी रक्ताची सद्याक कमतरता आसता, म्हणून आमचो असो हें आसा की आज हे ब्लड कलेक्ट करून GMC हॉस्पिटलाक दिवचे। आमचे आज कॅम्प ऑर्गनायज करपाक विशेष म्हार्दोळकर आनी हांव कॅम्प चेअरमॅन असो म्हणूं येता। मेडिकल कॅम्प चेअरमॅन सरकामान खूब एफर्ट घेतलेले आसा, हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। आनी हांव जे डोनर्स जे आसा हांगा आयिल्ले आसात तांकां थँक्यू म्हणटा। आनी आय ऑल्सो लायक टू थँक टीम ऑफ आजील हॉस्पिटल म्हापसा, वेलकम स्पेशली फ्रॉम म्हापसा। आयज जे रोटरी क्लबान ऑर्गनायज केल्ले ब्लड डोनेशन कॅम्पाक हांवें ब्लड डोनेट केलां। हें एक बरें काम आसा जें समाजा खातीर आमच्या लोकांक खूब उपयोगी पडटलें। तरी हांव सगळ्या लोकांक अशें आवाहन करता की तेंच्यांनी ब्लड डोनेशनाच्या अशे प्रोग्राम आसता तेन्ना जरूर आपलें येवन रक्तदान करून लोकांची सेवा करची। रोटरी क्लब दिवचल आणि ब्लड बँक आजिलो हॉस्पिटल हांच्यानी मेळून हे जो ब्लड डोनेशन कॅम्प हांगा अरेंज केल्लो आसा, तातूंत हांवें पयलें GMCन आनी बाकी कॅम्पार केल्ले आसा। हे 4th टायम हांवें डोनेट केलां आनी हाजो लोकांक खरोच फायदो जाता। तुमकां हेल्थ बरें उरता, तशेंच तुमचे बाकीचे तरेतरेचे नवीन ब्लड जावपाक बरें जावपाक हेल्प जाता। तेन्ना म्हाका दिसता की सगळ्या लोकांनी अशें फुडाकार घेवन ब्लड डोनेट करचें आनी लोकांक जे गरजू पेशंट आसा तांकां हेजो खूब फायदो जातलो। आयज आमी पळयता की बरेचशे लोकांक पेशंटांक रगत मेळना। अशें जर सगळ्यांनी जर येवन फुडें रगत डोनेट करपाक लागले जाल्यार बरेच लोकांचे आमी जीव वाचोवंक शकता।